मार्केट एरियातलो कॉन्सलर तसोच म्युन्सिपाल्टीचो वायस चेअरपर्सन काल आनी पयर 2 दीस जो पावस पडलो हेवी त्या पावसामुळे संबंध आमची वाळवंटी म्हण आणि आमच्या संबंध साखळी मतदारसंघाचे न्हंयो इतक्यो भरल्यो तुडुंब की सांगा सारखं ना संबंध उदीकच उदीक सगळ्यात आणि त्याच वेळार चवथीचे उत्सव आसलो चवथीचो सण आणि ह्या सणान पावसान एकदम तुफान गेल्ल्या कारणान नदी नाल्यो सगळ्यो आमच्यो भरून येयल्यो आणि काल तर विचार केलो जाल्यार हांगा संबंध आमच्या हांगा 4 मिटरां वयर उदीक त्याच्यात सिटीन जो आमचो व्हाळ आसा हो त्या व्हाळाकूय 360 मिटर पर्यंत उदीक वाडला आणि ह्या कारणा खातीर आमकां हांगा पुन्हा रातचे रातभर जागे रावचें पडलें तशेंच सकाळीं मॉनिटरींग करचें पडलें आनी लोकांकूय म्हाका सांगिल्लें दिसता की आतां जरी उदीक देंवलें आहा तरी पावस जर परत पडत जाल्यार आयज 1.5 दिसाचो गणपती आसा लोकांनी आपली काळजी घेवची दोतोरांनी आमच्या सीएमानूय सांगून मॅसेज दिला की लोकांनी गणपती पावतना काळजी घेवन गणपती पावचो कारण न्हंयेक केन्ना परत उदीक येत आनी हांगा सांखळेन तर हाय टायडचो हें आसा सांजचो तेन्ना तेजी काळजी कारण हाय टायडाच्या वेळार उदीक परत आनीक रोखडें खूब वाडटा तेन्ना काळजी घेवन गणपती पावचे अशें सगळ्यांकूच आमकां सांगून दिसता तशेंच आमी वेळोवेळी लक्ष दिता हांगाय तशेंच भरपूर जर पळयलें जाल्यार मातसो पावस पडून सबंद आमच्या साखरताण्याच्या नाशिका कडेन शिवाजी पुतळ्या सबंद व्हाळ घळघळोवन सकयल येयल्ले पण अंदू आमी म्युन्सिपाल्टीन काळजी घेतल्या कारणान तो व्हाळ मातसो हें करून व्यवस्थीत केल्या आतां उरच्या पेक्षा ज्यादा पावस पडोनी तितको आमकां तेजो परिणाम जालो ना थंय आनी त्याच प्रमाणे आमकां हांगाय बी आमी वेळोवेळी लक्ष दिल्या कारणान आनी पंपय वेळोवेळी स्टार्ट मारल्या कारण उदीकूय मार्केटान तितकें भरलें गेलें ना खरेंच PWDचे इंजिनियर्स विनोद बरें काम करता हांगा भंडारी तेजेय बी रातभर हांगा लक्ष आसलें म्हणून काल आमकां बरें पडलें की उदक आमी रातभर पंप तेंचे स्टार्ट दवरल्या कारणान भितरूय उदीक येवंक वाडलें ना आनी अशीच आमी सगळ्यांनी आजच्या दिसा काळजी घेवया आनी वेवस्थीत आमचो गणेश विसर्जन 1.5 दिसात व्यवस्थीत पार पाडटो। नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। तुमी पळयात ह्या तळ्याची परिस्थिती कशें तांबडें उदक आहा तें हे मायनिंग कंपनीन परतून एकदां उदक सोडलें आनी लास्ट इयर कितें जाल्लें तें तुमी पळयल्लें की पूर कसो येतालो ते आमी लास्ट इयरूय व्हिडियोज घातलेले लायव्ह येयल्लेले जावं मिडियानूय दाखयल्लेले लास्ट इयर कितें जाल्लें तें सेम परिस्थिती आयज चवथीच्या दुसऱ्या दिसा लोकांनी अनुभवल्या बिचोलच्या एरियेन उदक भरलेलें आनी सकाळच्यान कितें चल्लां तें पळयात हे तांबडें उदक कशें तांबडें जालां तें पळयात काल हांवें एक व्हिडियो काडून घातलेली तेन्ना हें उदक क्लीन आसलेलें म्हणजे आयज हेंच्यांनी जेन्ना पावस चड पडला राती कडेन बीन तेन्ना हेंच्यांनी उदक परतून एकदां वयल्या आमच्या लामगांवचे 25/1 लामगांव लेक ह्या तळ्यान उदक वयल्यान मायनिंगाचें डायवर्ट केलां पंपींग करून आनी तांबडें उदक हितून सोडलां आनी ही माती ह्या तळ्यान भरता सो मागीर ते खंय तरी दोळ्यार हात काडपा खातीर कितें कॅमिकल जावं पावडर कितें घालून हें निवळ करता आसतलें केन्ना कोण ना तें पळोवन सो सगळ्यांनी हेजेर लक्ष मारपाची गरज आसा फाटल्यान पळयात आनी उदक सामकें स्पिडीन भायर वचप चालू आहा हे सायडीच्यान हें पळय तुमी पळया वयलें उदक हें मायनिंगाचें सो तळ्याची आमच्या सगळी वाट लायिल्ली आहा ह्या तळ्यान गणपती विसर्जन जाता प्लस पयलींच्या टायमान ह्या तळ्याच्या उदकान शेतां भाटां सगळीं जातालीं फूल लामगांवची जी सगळीं शेतां 100% शेतां तेन्ना जातालीं ती मायनिंगाचें अशेंच उदक आनी उदका बरोबर माती व्हांवून ह्या व्हाळांतल्यान आतां तुमकां व्हाळ दाखयतलो त्या व्हाळांतल्यान माती व्हांवून ही शेतांची नाशाडी जाल्ली आनी आतां उरलेले वॉटर बॉडीज काबार करपाचो हो प्रयत्न चालू आसा आनी अर्द्यो कितल्योश्योच नाशाडी करून उडयल्ली आहा सो हांव ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान मागता की ही व्हिडियो जी आसा ती बिचोलच्या आमदारा पर्यंत पावपाची गरज आसा कित्याक घुसपागोंदळ कित्याक करतात हे म्हाका खबर ना तांकां सगळ्यो गजाली खबर आसा आनी हे खोदूळ उदक जाल्लेलें हे तेंच्या पर्यंत पावपाची गरज आसा कारण ते म्हणटा आपल्याक शेतां भाटांचे पडलेले आसा शेतां म्हटल्यार आपल्याक लागता हें उलोवन दाखयता जाल्यार खऱ्यांनीच ते उलयता आनी तांकां ते पडलेले जाल्यार हेजेर तेंच्यांनी आयच्या आयज येवन पळोवपाची गरज आसा।